खंयच्या बेसिसाचेर तुम्ही हांगासर JCB हाडला लायता म्हणून जाल्यार ते हांकां आमी तुमकां नोटीस धाडला म्हणून सांगता। व्यवस्थित अल्टिमेटम जर दिल्लो सरकारान खंय व्यवस्थित एक 500 मीटर जागा दिली जाल्यार खंय तेजे समाज एक पुनर्वसन जातले आसले पण इमेज फोटो घ्या मातसो तुम्ही खाली करा 30 दिल्ले ताबडतोब 30 तारीख जावचे पयलीं बस तू ताबडतोब 30 तारीख जावचे पयलीं आमी तात्काळ मुख्यमंत्री हा मनोहर पर्रीकर ताका भेट घेतली त्याचं एसोसिएशन म्हणून त्याला जागा म्हणून आसरा होई त्या माणसाला आणि तुम्ही जे येऊन डायरेक्ट येऊन जे त्यांना जागा दिल्याशिवाय ना त्यांना कुठेतरी त्यांचा आधार केल्याशिवाय त्यांना काहीतरी दिल्याशिवाय तुम्ही जे येऊन डायरेक्ट डोजर लावता ते के म्हणून हां त्याला काहीतरी म्हणून माणूस पण असतं की नाही माणसाला ते कुठेतरी माणूस त्याला जागा कुठेतरी बसाय होई कुठेतरी काय होई हे तुम्ही चिताय काहीतरी आणि चितून तुम्ही काम ते डोजर लावासा ती आता माणसं इथे येऊन बेकार येऊन घरात येऊन पडून आता इथं हाताची माणसं जायची कुठे आणि ती खायची घे आणि ती मोर शहराची घे आणि ती जगाची कशी हां त्या माणसांना जगा हवी की नको तुम्ही आता एवढे जे मोठे मोठे माणूस असता जा पण तुम्हाला घर असतं तुम्हाला जागा असतो तुम्ही तुमच्या बिल्डिंगी असतात माळी असतात ते तुम्ही बसता जा आणि आमच्यासारखा गरीब लोक हा त्यांना आम्हाला जमीन नाही जागा नाही आम्ही सरकाराचा आधार करतो मग सरकारने जर तुम्ही आज हे केलं असा जाल्यार जिथे आम्हाला सांडून फायदा नाही मग तुम्ही डायरेक्ट ते घर मर्जीवारच्या माणसंच मारून टाकायचा ती माणसं ठेवून तुम्ही फायदा काय केला असा आणि ती माणसं राहायची कुठे आणि ती खायची काय आणि ती जगाची कशी हां ह्याचा तुम्ही विचार करायचा ना बिन विचार केल्याशिवाय तुम्ही डायरेक्ट येऊन डोजर लावला म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतो असं काहीतरी माणसाने विचार करायचा त्याचा आणि मोर काहीतरीचा उपयोग करायचा माणूस तो काय पाखरू नव्हते वर झाडावर जाऊन बसाया माणूस म्हणजे ते त्याला कुठेतरी आधार व्ही की नको त्यांना कुठेतरी आधार व्ही कसलाही असू दे पण आधार व्ही त्यांना हां आता ती जायची कुठे माणसाने काय करायची आणि ती खायची की आणि ती जगाची कशी हां हे माणसाने विचार करायला नको तुम्ही येऊन डायरेक्ट डोजर लागताचा घर मेटाचा म्हणजे ह्याचा काहीतरी कायदा ह्या की नको त्याला सरकारने काहीतरी त्याच्यावर उपयोग करायची त्याचा सरकारने येऊन डायरेक्ट जे डोजर लावायचं घर मोडायची हे सरकारने जर कायदा काढला जाल्यार ह्या माणसांच्या जगाचं कसं आहे तेव्हा ह्याचा काहीतरी मोर आता विचार करून सरकारने काहीतरी त्यांचा उपयोग मोर करावा हां आणि त्यांना कुठेतरी जमीन जागा काहीतरी बघून देऊन त्यांना काहीतरी घरदार बांधून देऊन त्यांचा आधार कुठेतरी त्यांना करून त्या सरकारने द्यायचा सरकारने असं येऊन डायरेक्ट मोडाचा हे असं नसतं सरकारने काहीतरी मोर उपयोग करायचा असतो सरकारने आणि आता इतनी मोर काहीतरी करावा सरकारने त्यांची चौकशी आणि त्यांना कुठेतरी आधार करून द्यायचा असं एक आमचं म्हणणं हा आणि त्यांनी बाबड्यांनी आता गरीब लोक तो कुठेतरी पडून सवरून काय किंमत तिला काय करतील त्यांचा फायदा की आता त्यांना काहीतरी करून तुम्ही उपयोग करून मोर याचा विचार करून काहीतरी त्यांना मोर जमीन जागा कुठे देऊन त्यांना काहीतरी आधारच लावा आणि संसारात पोटा पाण्यास काहीतरी लावा असा आमचा विषय हा कायदेशीर आता आम्ही मडगाव साकून हांगा आयल्या एक फोनाचेर आयले आम्ही कित्याक पयली सुवातेर म्हणटे आम्ही निषेध करतात हे सरकारान असले ब्रिच्युअल मॅनरान हे काल येऊन JCB लायली 9 वरांचेर स्टार्ट केले की आणि तो चलो सांगतो म्हाका टील इवनिंग 6 o'clock डाब 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 करून मारी गेले रिटर्न गेली भुरगीं आसा घरांत जाणटी आसा हें पळोवप ना आमकां इतलें सांगपाचें आसा की आमी धनगर समाज जो आसा हो म्हाका दिसता गोंय एक्चुअली नीज गोंयकार मूळ गोंयकार म्हणटा तो धनगर बाकी सगळे डुप्लिकेट पण हे ओरिजिनल पयलीं साकून आसा गोंयांत आनी हांचेर अत्याचार जाला वो रॉंग आसा कारण आयज म्हाका विचारपाचें आसा जावं तो WRD मिनिस्टर जावं वा CM पर्रीकर जावं तुमी म्हाका एक घर दाखयात चला खंयचें घर इल्लीगल ना गोंयांत कितलींशीं घरां आसा मरे पंचायतीक कितले तरी प्लॅन नाशिल्लीं घरां आसात हांची घरां पयलीं सारकीं आसा जाल्यार हेणी पळोवपाक जाय आणि एक गरिबांचेर आणि वायट दिसता कित्याक आतां ताजो बापूय खंय पळय वो फ्रिडम स्ट्रगल आशिल्लो स्ट्रगलर आशिल्लो फ्रिडम स्ट्रगलार तुमी एक सायडीन इतले सॅल्यूट दितात घंट सॅल्यूट दिल्यार भायर पडल्यार आणि तांचे सत्कार करता मान हे करता हो सत्कार आयज गव्हर्मेंट दिता तुका रडपाची गरज ना आमकां वायट दिसला तशेंच म्हाका धनगर समाजाचो तुमचो चेअरमॅन आसा बाबू कवळेकर ताणें म्हाका सांगलें की ती रावता प्रतिमा वच म्हणून आमी एक उतर सांगलें आमी येतली म्हणून कित्याक दीस इज अ व्हेरी ब्रुच्युअल हें कितें हे अशी हाडून तुम्ही गोंयकार मूळ गोंयकारांचे घरा तुम्ही तांच्या पोटार येतात आयज म्हाका सरकारान सांगची हेणी वोट बँक करपाक हेंची कितली तरी आसा मरे बस्त्यो आनी बस्त्यो आख्खे गोंयभर आसा मरे हांच्यो वोटींग बँक्स करून दवरिल्ले आसा मरे 2-2 हजार लोकांक हाडून आणि ह्या गोंयकारांक तुमी आयज रस्त्यार उडयतात
आमी कोणाच्या पोटार येवपाक सोदना, कोणाच्या हेजेर येवपाक सोदना, पूण सांगूंक सोदता की सरकारान दोळे उक्ते करचे, हांकां एक ऑल्टरनेटीव जागो दिवचो आशिल्लो. तुमी तुमचो जागो न्ही हो गव्हर्मेंटाचो, चल मान्य करता आमी, पूण तुमी आमकां खंय तरी एक हांकां एक 100 मिटर खंय तरी स्क्वेअर फूट तुमी खंय तरी खंयच्याय एक तुमकां लागता तशी एक सुवात दिया, हो फ्लॅट दियात. आमी ना म्हणना, आमी वता आशिल्लीं. आनी हो कसलो कायदो मे 2017 म्हणटा तुमी नोटीस दिली, 21 दिसां भितर तुमी समज डेमोलिश करना जाल्यार एक्शन करतले म्हणिल्लें. आतां सरकार न्हिदिल्लो 2017 to 2018 सरकार न्हिदिल्लो आणि ओव्हरनाईट तुम्ही येता 1-2 दीस पूण सांगा तुमचे एफआयआर काढा. हे रस्त्यार आता ते फॅमिली पडिल्ली आसा, हे फॅमिली राती देखून अशेंच रस्त्यार पडिल्ली आसा, एफआयआर घेवन खंय वतली? हांची घरा सीएमाच्या घरा बंगल्यार वतली. हे सीएमान जे केलां ते इट इज एंटी गोवन एक्ट सारको. आणि आमी मनशां कोणीय जावं आमी एक शेल्टराक लागून एक खंय तरी आमकां एक आसरो आसचो म्हणून रावता, एक जोडटा आणि पोटाक कितें पावचें म्हणून. आणि आयज गोंयकार सरकार म्हणटा गोंयकारपणाचो आयज गोंयकारांक न्ही तो ना, हाजे बाबतींत आमी निशेध करता. आणि तुमी धनगर समाजाचे तुमी लिडर आसा, तुमचे बरोबर हे पळय म्हजे बरोबर धनगर समाजाचीच बायल आयिल्ली आसा सावित्री कवळेकर. आमी तुमकां उतर दिता की तुमी आमकां सांगा तुमचे टील लास्ट मिनीट आमी तुमचे बरोबर रावतले. आतां नेक्स्ट स्टेप कितें करपाचो सांगा, कित्याक हे माती करून उडयल्या घर. आनी हांव म्हणटा हेणी विचार करूंक जाय की हेंच्याय कडेन घरां आसा, हेंच्या कडेन बायल आनी भुरगीं आसा, अशें तांचे ओव्हरनायट येवन काडल्यार कशें जातलें? कितले तरी इल्लिगल आसा मरे. म्हाका सरकारान दाखोवचें की सगळें लिगल आसा म्हणून. कन्स्ट्रक्शन केले त्याला पंचायत न्हिदलेली हांगा. आणि हांव तेच म्हणटा जेन्ना तेणी कन्स्ट्रक्शन केली आतां इतले वर्सां ही घरां आसा, तें घर आसा, हें घर आसा, पंचायत सरपंच कितें करतालो? खंय न्हिदिल्लो तो? सरकार कितें करतालो? इट वॉज पंचायत इज ड्युटी टू सी वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग. जेन्ना आमी बांदताले तेन्ना तांकां सांगचें आशिल्लें तुमी घर बांदून तेणी लाखांनी कश्ट केले, इतली वर्सांची मेहनत, इतली इमारती काडिल्ल्यो त्यो तुमी ओव्हरनायट डेमोलिश करता. ही खूब वायट गजाल जाल्ली आसा गोंयांत. आमी तुमकां सांगूंक सोदता की ह्याचेर लोकांनी देखून पळोवचें. आयज गोंयकारांचेच गोंय उरलें जाल्यार. मैडम जंगल आसले काटे आसे कधी आमकां महिला काँग्रेसीक खंय तरी दिसलें की ह्या धनगर समाजाचेर इनजस्टीस जाल्ली आसा म्हणून. वी आर नॉट कन्सर्न कोण आयलो कोण येवना तो. आमी हें सांगपाक आयल्या की आमी तुमचे बरोबर आसा, कित्याक आमकां खबर आसा तेंचेर कितें आयज पाडी आयिल्ली आसा ती. सो वी आर हियर टू सपोर्ट. वी आर नॉट कन्सर्न अबाउट हू इज कम एंड हू इज नॉट कम. वी आर हियर टू सपोर्ट देम. दॅट्स ऑल आय कॅन से. की हे जे भाजप सरकार आसा पळय हें बारीक मनशाच्या पोटार येवपाचें सरकार. हो सरकार आसा तो व्हडले अडनानी आनी अंबानीचो. आयज कसिनो कितले तरी मांडवीत भरिल्ले आसा. तेणी आमकां उतर दिल्लें कितें की आमी ते कसिनो काडटले आनी ते पयशे म्हणटा ते वायट श्रापाचे पयशे म्हणून हे खंय तरी अनाथ आश्रमां हांगा थंय डायवर्ट करतले म्हणून. पूण आयज तांणी दाखोवन दिला की कसिनो आनी एड जावपाक लागल्या. कित्याक म्हणल्यार हांकां फक्त व्हडले पयशे फंड्स तांकां ते इम्पॉर्टंट आसा, हांचे व्हडले कनेक्शन आसा. हे बारीक लोकांचे हांगा पडून गेले ना. खरें सरकार आशिल्लो जाल्यार आनी गोंयचो गोंयकारां पासर आशिल्लो जाल्यार आयज ते कसिनो हटोवपाचो न्ही, ह्या गरीब लोकांचे पोटार अशें घराचेर येवपाचो न्ही. हाजेर आमी पयलेंय सांगला आनी आतांय सांगला निशेध करता. पळया ती दारां तांकां कितें तांचे मनांत आनी तांचे काळजांत आयज कितें चल्लां तें तांकांच खबर आसतलें. तांकां कितलें दुखलां आसतलें तें. तांणी कितलीं स्वप्न रंगोवन ही घरां एक चीर घालून एक घर बांदलां आसतलें. ही घराची दारां बेड सगळें हें कितें माती करून उडयली. आयज तेणी सांगलां तशी हेणी सांगलां तशी की तुमी म्हणटात न्ही चल इल्लिगल आसा आमी मानून घेता. तुमी एक तर तांकां खंय तरी ऑल्टरनेट जागो दिवचो आशिल्लो, एक गोंयच्यो भयण्यो आनी एक गोंयची फॅमिली म्हणून, ऑर टायम लिमीट दिवपाक आशिल्लो की येस आमी तुमकां 6 म्हयने दिता, तुमी तुमचें कितें आसा तें करा, वो आमकां कितें हें दिया म्हणून. कित्याक खरें सांगपाचें म्हणल्यार आयज आख्खे गोंयांत गेल्यार म्हाका दाखोवचें सगळें लिगल आसा जाल्यार सगळे पंचायतींत न्ही. खरें आसा जाल्यार पंचायत मिनिस्टराक देखून हांव चॅलेंज मारता की गो एंड सी इन ऑल द पंचायत्स हाऊ मेनी हाऊजीज आर लिगल एंड हाऊ मेनी हाऊजीज आर इल्लिगल. हे खंय तरी पॉलिटिक्स चालू केल्लें आसा. हे खंय तरी ह्या धनगर लोकांचेर समाजाचेर येनाका म्हूण सांगूंक सोदता. कित्याक हे ओरिजिनल गोवन्स हांकां दुखोवन खंय वतलीं आमी?
हेंच हांव मागता सरकारा कडेन आनी जाता जाल्यार बेगीच्या बेगी हांकां खंय तरी आतां ऑल्टरनेटीव कितें तरी हांकां घर हो कितें तरी दिवचें म्हणून हांव मागता खंय तरी तांकां कित्याक ती रस्त्यार पडिल्ली आसा आनी गोंयकारांचो तूं म्हणटा गोंयकाराचो सरकार म्हणून जाल्यार दिस इज अनकॉल्ड इट इज अनजस्ट अनफेअर. खूप वाईट दिसता कारण आमचे जे हे लोक आसात जे 2 घरांत फाटली 50 वर्सां साकून रावताले तेंचेर खूब अन्याय जाल्लो आसा. हांव हांगासर येयला तें फक्त राजकारण करपाक न्ही तर फक्त आमचे जे भाव भयणी आसात तांकां रस्त्यार उडयल्ले आसात. काल 2 दिसां साकून ते हांगा रस्त्यार आसात हें आयकून खूब वायट दिसता. म्हाका दिसता कितें की धनगरांचेरच हो अन्याय कित्याक जाता. सगळे गोश्टीचेर धनगरांचेर अन्याय जाता. धनगरांचीच घरां मोडली वयतात. फाटीं हांवें पयलें आनीक एक खंय तरी आमची घरां मोडलेली तशीच हांगाय मोडली आसा. कायदो जर आसा जाल्यार सगळ्यांक सारको आसपाक जाय. तो एकट्याक एक आनी दुसऱ्याक एक अशें आसपाक जायना. आमी मानता की तेंचे कडेन चूक जाल्ली आसा जाल्यार तांकां टायम दिवपाक जाय आशिल्लो. ते कोण भायले लोक न्ही की बेश्टी खोप घालून नाशिल्ले. तेंचे कश्टांचे हांगा एक कितें तरी पुर्वजांचे आशिल्ले ते कांय पळयनासतना तेंच्यांनी हें जें कृत्य केल्लें आसा तें एक लजेचें अशें म्हाका दिसता. आनी जो पर्यंत हे म्हाज्या भयणीक आनी भावाक न्याय मेळना तो पर्यंत आमी ओगी बसपाक नात. आमी हितूंत कसलेंच पॉलिटिक्स ना. हांव म्हाजे वतीन तरी सांगता पॉलिटिक्स ना पूण जे म्हाजे भाव भयणी जे हांगा तेमी रस्त्यार उडयल्ले आसा तांकां न्याय मेळ्ळे शिवाय आमी ओगी बसपाक नात.